नमस्कार. आज आमी आसात ते शिरंत कोडार खांडेपार हांगासर आनी हांगा हे दोग जाण मेवणो भावोजी हांगासर हे भाड्यान रावताले आनी हे जो पात्रांव आहा हांगासर भाटकार ताणें तांकां ते आपले कुळागर सांबाळपाक लागून दवरलेले आनी फाटले 3 म्हयने जाले खंय ते हांगासर रावताले अशें म्हणून कळटा। आनी हे मूळ गांवचे हे झारखंडचे दोगी जाण आनी राती तेंच्या मदीं झगडी जाली आनी भयंकर सोरो पिवन ते झगडले अशें म्हणून आमकां म्हायती मेळटा। आनी तितूंत भितर जो मेवणो आसा तेणें भावोजीक मारलो। भावोजीचें नांव दिपक लिंकरे म्हणटा तेजें आनी जो मेवणो आहा तेजें नांव अजून कळोंक ना। ताका राती पुलिसांनी येवन बॉडी जी आहा ती पंचनामा करपाक आयल्या आनी त्याच प्रमाणे जो मेवणो जो तेणें मारला ताकाय ताब्यान घेतलेलो आसा अशें कळटा की आजुनूय तो सोऱ्याच्या हितूर आसा म्हणून। राती 12 उपरांत कितें तरी जेवणाचें ताट हें तें सगळें थंय पडलेलें आसा म्हणल्यार कळटा की राती हेंच्या मदीं बरीच मोठी झगडी जाल्या। आनी हांगासर हो आतां वाठार जो आहा ते दोगूच जाण ते रावताले। पात्रांवाक हांगसरल्यान घरा वयता सो हांगासर रेंज ना आनी लागीं लागीं हांगासर घराय ना। सो तेन्नाच म्हाका दिसता हे राती केन्ना तरी जालां आनी ही घडणूक घडल्या। कोडार खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।